कुठ्ठाळे फेरी धक्याकुशीक आशिल्ल्या जाग्याचें आरडीएन सुशोभीकरण केलां. शेनवारा आरडीए मंत्री जयेश साळगांवकारान थळावी आमदार आलिना साल्ढाणा आनी पंच वांगड्यांच्या हजेरेन सुशोभीकरण केल्ल्या जाग्याचें उक्तावण केलां. DRDA was 90+. तर आतां स्टाफ स्ट्रेंथ देंवन 30चेर पावल्या. तर काम तितलें करपाक जायना. गायडलायन्स आमी मातशे चेंज करपाक पळयता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमी अप्रोच जाल्ले आसा आनीक त्यो गायडलायन्स मातशे ऑल्टर करून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें एक्झेम्पशन्स घेवन परतो DRDA फूल फ्लेज स्टाफ करपाक. तशेंच एक जर वेगळे डिपार्टमेंट जर तेजे वयर आसत जाल्यार डिपार्टमेंटाच्या थ्रू ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किम्स आसा स्पॉन्सर्ड स्कीम आसा खंयच्या डिपार्टमेंटाची म्हणा आतां देर इज वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ द स्किम्स. म्हणजे समज फार्मींग जावं हँडीक्राफ्ट जावं आनी खंयचे फिशरी जावं खंयच्या डिपार्टमेंटाची स्किम्स तेजी आनी जर रुरल डेवलपमेंट जर तुका उदरगत करपाक मेळटा, पॉवर्टी एलिवेशन करपाक मेळटा, जावं एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जावं द यूथ जर करपाक मेळटा, लिटरसी जर वाडोवपाक मेळटा, गिवींग दम कंप्युटर प्रोग्राम्स फ्रॉम एड्युकेशन डिपार्टमेंट कॅन बी रुटेड टू DRDA. सो दीस सिनर्जी कॅन बी डन if the department is in place. So we have already formed the department. Final आमकां तेजे consent मेळपाक जाय. It has to go before the cabinet, which is going for the next cabinet, and it will be confirmed. But already we have got officer appointed as director DRD. ल्हान भुरगीं आनी जाणट्यांक सैमाचो आनंद घेवपा खातीर ह्या जाग्याचो फायदो जातलो अशें आमदार आलिना साल्ढाणान सांगलें. Site which is specifically meant for the residents of this area, because if you look around you will see that the road on either side, especially on the opposite side of the road, there are so many residences where you have senior citizens, you have the little ones, and there is no area for them to come out and relax and sit and enjoy each other's company. Now this site is specifically meant for that, for the little ones and for the senior citizens to come out and meet with each other, catch up with each other and enjoy the beautiful scenery. If you look here, I think nature at its best is what you get from this site.